and to discuss the irregularities and illegalities happening in Goa University. He is a student, Dikansh Pamar. He is a research scholar working under a project in Department of Zoology in Goa University. He was appointed in January 2020, and he has removed 5 papers, research papers, and 1 book he has written in a year. That is the level of academics of his. आणि एका त्यांच्याने टर्मिनेट केला. On which ground? The papers which he was written, ताजे ऑथरशिप रायट डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीन जो असिस्टंट प्रोफेसर हा नितीन सावंतान ताजो रायट ताजे बायलेक दिला. सिनियर ऑथरशिप इज गिवन टू द वायफ ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर नितीन सावंत. तो जेन्ना हेणें ऑब्जेक्ट केलें की आपलो आयडिया इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपली आनी ताका तूं कसो ऑथरशीप दिवंक शकता, ताका तेणें टर्मिनेट केलो. एंड वी हॅव डिस्कस दीस मॅटर विथ द गव्हर्नर. आनी हेणें तेंच्यांनी लेटर सुद्दां बरयल्लो वायस चान्सेलराक, रेजिस्ट्राराक. देन वायस चान्सेलर हॅड फॉर्म अ 1 member committee and 1 member committee within the university, and they have done the bias investigation. How can a 1 member committee be within the university? Because within the university जो प्रोफेसर हा तो आपले फॅकल्टी मेंबराकूच सपोर्ट करतलो, आपले जे बाकीचे प्रोफेसर हा ऑफ अदर डिपार्टमेंट ताका सपोर्ट करतलो. सो आमच्यांनी मागला फ्रॉम द गव्हर्नर की तू एक 3 member committee, 3 members committee, impartial 3 members committee तू कॉन्स्टिट्यूट कर आणि इन्व्हेस्टिगेट कर. बिकॉज ही इज एन स्टुडंट फ्रॉम गुजरात. ही इज डुईंग रिसर्च इन गोवा युनिव्हर्सिटी and he has written 5 papers and 1 book. So he is an example for other students. आता गोवा युनिव्हर्सिटीचा रँक पळयात तुम्ही 96 झाला. So if you terminate a student of such level, what message you are giving around India and around world? बाकीचे जे स्टुडंट्स आहा गोंयभर मागीर इंडियन अराउंड ग्लोब, ही इज अ एक्झाम्पल फॉर देम. ही इज एन रियल एसेट फॉर गोवा युनिव्हर्सिटी. आनी एका तुमी टर्मिनेट करून कितें तुमी एक्झाम्पल सेट करूंक सोदता? बाकीचे जे स्टुडंट्स आसा आउटसायड गोवा, दे वोंट कम टू गोवा युनिव्हर्सिटी. दे वील थिंक हांगा आयले आमकां टर्मिनेट करता. आनी जो असिस्टंट प्रोफेसर आहा तो आपले बायले काडून ऑथरशीप दिता. कितें चल्लां कितें युनिव्हर्सिटीन? या काम करता ह्यो आनी ऑथरशीप तूं बायलेक दिता. आनी जी बायल आसा तेजी, शी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. शी इज अ टीचर फ्रॉम अदर कॉलेज. सो क्लियर इनलिगलिटी चल्ला. आनी एज पर द UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन तांच्यांनी स्पश्ट रूल हा की द पर्सन हू इज वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट, हूज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोणाची आसा आनी कोणें कंट्रिब्युशन दिला ताकाच ऑथरशीप रायट मेळोंक जाय. पूण हेणें आपले सेटिंगान ऑथरशीप रायट बायलेक दिला. आनी जेन्ना ऑब्जेक्ट केला तेणें तेंच्यांनी ताका टर्मिनेट केलो. पूण जेन्ना टर्मिनेट केलो लेटर, आनी लेटरान बरयला नितीन सावंतान जेन्ना टर्मिनेट लेटर दिला ताका, तेन्ना तेणें लेटरान बरयला की हीज वर्क इज अनसॅटिस्फॅक्टरी, तूं ओबिडियंट ना, हें ना तें ना म्हणून. सो इफ यू गो टू सी हीज वर्क इज नॉट अनसॅटिस्फॅक्टरी. तेणें 5 पेपर आनी 1 book बरयला. एका वर्सान अशें कोण बरोवंक शकना. एंड दीस इज एंडोर्स बाय द अदर प्रोफेसर फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. आनी जेन्ना तुवें टर्मिनेटेड लेटर पळयलो जाल्यार तुवें, in the termination letter it is not written that his work is unsatisfactory. In the termination letter it is mentioned that the candidate termination is justified as candidate was mere hired worker and not student of Goa University. What is this not student of Goa University? He was hired as a research scholar. Research scholar भायलेच आसता, गोवा युनिव्हर्सिटी कोण नासता, थोडे आसता गोवा युनिव्हर्सिटीचो. सो दिस इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन. आनी स्वता तो नितीन सावंत एका सद्दां म्हणटा तूं भायलो, आप क्या करोगे, आप बाहर के हो, आपका कौन सुनेगा, रजिस्टर मुझको जानती है, वायस चान्सलर मुझको जानती है. तुम्ही एकामेका वळखता म्हणून तुम्ही एका भायर उडयता. तुमच्यांनी चिंतलं आसतलें की हेजो सपोर्ट कोण करचो ना म्हणून. बट NSY गोवा ठामपणां हेजे वांगडा आसा आनी एंड पर्यंत आसतले. आनी कॉन्ट्रडिक्ट हांगाच जाता. द टर्मिनेशन लेटर सेज दॅट ही हॅज डिक्टेड ऑथरशीप म्हणून. आनी जो टर्मिनेशन नितीन सावंतान दिला तो टर्मिनेशनान बरयता की हीज वर्क इज अनसॅटिस्फॅक्टरी. समज ताजो वर्क अनसॅटिस्फॅक्टरी आसलो जाल्यार टर्मिनेशन लेटरान मेन्शन करात मरे ताजो वर्क अनसॅटिस्फॅक्टरी आहा म्हणून. कित्याक मेन्शन करूंक ना? कित्याक वेन द इन्व्हेस्टिगेशन हॅपन, वेन 1 member committee वॉज फॉर्म बाय वायस चान्सेलर, तेणें मागीर हेजी इन्व्हेस्टिगेशन केली, ताका विचारलें, ताका तेन्ना कळ्ळें की हेजो वर्क जो आहा अनसॅटिस्फॅक्टरी ना. हेणें 5 पेपर आनी 1 book बरयला. सो टर्मिनेट करपा खातीर कितेंय बरयलां हेंच्यांनी. ही इज नॉट अ गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट, ही इज डिक्टेटिंग ऑथरशीप रायट. चल्लां कितें? वेर द युनिव्हर्सिटी इज हेडिंग. समज युअर टॅलंट, युअर एसेट आमी टर्मिनेट करता जाल्यार आमचो युनिव्हर्सिटी रँक जातलोच.
तुम्ही हांकां एप्रिशिएट करना, ह्या टॅलंटाक तुम्ही एप्रिशिएट करना, आमचो युनिव्हर्सिटी रँक वाडटलो कसो? सो आमच्यांनी मागला गव्हर्नरा कडेन कितें वायस चान्सेलर जो अपॉयंट जाला रिसंटली, ही ऑल्सो इज फॉलोईंग द फूटस्टेप ऑफ द आउट गोईंग वायस चान्सेलर वरून साहनी. ह्या बाबड्यान लेटरां बरयलीं ताका, अपॉयंटमेंट सुद्दां मागलो, ते आयकपाकूच तयार ना. द नितीन सावंत, द असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ जिओलॉजी, द HOD ऑफ जिओलॉजी, द रजिस्ट्रार, everyone, each and everyone is supporting the professor. How can all the professors support him who gives the authorship right to his wife for his personal gain? चल्ला कितें युनिव्हर्सिटी म्हणजे चल्ला कितें? तो गेला तो वायस चान्सेलर आपली युनिव्हर्सिटी प्रॉपर्टी, युनिव्हर्सिटी रिसोर्सीस आपली स्वताची प्रॉपर्टी भशेन यूज करून गेला आनी अजून तेच चल्ला हांगा युनिव्हर्सिटीन. आनी आमच्यांनी हो लेटर UGCक बरयला, नॅकाक बरयला आनी असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटी ताका सुद्दां बरयला. बिकॉज स्ट्रिक्ट एक्शन शूड बी टेकन. अ 3-member कमिटी शूड बी कॉन्स्टिट्युटेड. आमी अशें म्हणना की ताका तुमी परतून घेयात नाल्यार ऑन परतून ताका टर्मिनेशन लेटर रिवोक करात. टर्मिनेशन लेटर रिवोक करूकूच जाय, पूण तुमकां जाय जाल्यार तुमी 3-member कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करात आनी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करात आनी टर्मिनेशन तुमचो हेजो रिवोक करात. ना जाल्यार NSY गोवा वील गो टू एनी एक्सटेंट. आनी इफ समज तुमचें कांयच जायना, आमी प्रोटेस्ट करतले आनी वी वील बी फोर्स टू गो ऑन कोर्ट ऑल्सो. गव्हर्नरान तुमकां कितें सांगलें? गव्हर्नरान सांगला की गव्हर्नरान स्वताच म्हटलें आमकां, यू आर द नॉन गोवन स्टुडंट, सो मस्ट बी बिकॉज ऑफ दॅट ही वील बी हॅव सम पर्सनल दीस म्हणून ताणें स्वताच म्हटलें आमकां. आमचे म्हणलें येस ही इज अ नॉन गोवन स्टुडंट बट ही इज अ पार्ट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. बिकॉज ऑफ हिम आमचो नांव वयर सरता. हें जे पेपर जे बरयला ते गोवा युनिव्हर्सिटीचें नांव येता तेणें थंय की गोवा युनिव्हर्सिटीन पेपर पब्लीश केला म्हणून. ही इज अ एसेट फॉर गोवा युनिव्हर्सिटी म्हटलें हांवें आनी ओन्ली फॉर सेल्फ बेनिफीट. ताणें आपले बायलेक ऑथरशीप दिला म्हणून सांगला आमी. आनी गव्हर्नरान आमकां स्पश्ट सांगला की आपूण वायस चान्सेलराक उलयता, तूं मेमोरंडम दी आनी आपूण वायस चान्सेलराक उलयता आनी कितें तें पळोवन घेता म्हणून. नितीन सावंत is a fraud man. Nitin Samant is a fraud man. How can a professor He give is a a not authorship to his qualified wife? person. He is not a qualified person. He is not a regular student of university. I will tell that only. नितीन सावंत अख्खे गोंयांक सांगता हांव, रजिस्ट्राराक सांगता हांव, VCक सांगता हांव. नितीन सावंत has done correspondence. He is not even a student of MSc. He has done a correspondence, then he has done PhD. The PhD करून he is teaching for a department from where he is not even pass out. चल्ला कितें? A professor which is not even pass out from the department, he is teaching as an assistant professor in the same department. But also, he's a environmental MSc Science. in environmental science. Yeah. And he is basically learning right now zoology. Yeah, he's in environmental. He did correspondence in environmental science and he is teaching MSc in Department of Zoology. म्हटल्यार जेन्ना डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीची असिस्टंट प्रोफेसराची इंटरव्यू जाली तेन्ना एकू कॅन्डिडेट गावना तुमकां हू वॉज क्वॉलिफायड फ्रॉम झुओलॉजी. एकू कॅन्डिडेट तुमकां गावना हू वॉज क्वॉलिफायड फ्रॉम झुओलॉजी विथ द MSc डिग्री. तुमी ताका अपॉयंट करता ते चल्ला कितें? रजिस्ट्रारान तो गेला तो वायस चान्सेलर वरून साहनी आनी तेणें आनी ते रजिस्ट्रार मेळून युनिव्हर्सिटी फोंडान घातला, लिटरली फोंडान घातला. कितें चल्ला? वॉट इज दीस? सो आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले सांगला ताका. आमी नॅकाक बरयला, UGCक बरयला, जाय जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वयतले टू गिव हिम जस्टीस अँड टू सेव अ युनिव्हर्सिटी फ्रॉम दीस हँड्स. जे भायले येता स्टुडंट्स फॉर रिसर्च आमचे वयता भायले तेन्ना अशें कितें जालां? तेच म्हणटा हांव. हें म्हाका पयलींच्यान अशें दिसता आनी पयलींच्यान कित्याक दिसता कित्याक हेणें आमकां अप्रोच केला म्हणून. हेजे पयलीं सुद्दां खूब जाणां आसतले जेंचो ऑथरशीप रायट टिचरांनी घेतला आसतलो ना तेंचे फॅमिली मेंबर्सांनी घेतला आसतलो. हेणें आतां आमकां अप्रोच केला म्हणून आतां आमकां दिसता की कितें चल्लां म्हणून युनिव्हर्सिटीन. आनी नितीन सावंत फ्रॉड म्हणून आमकां दिसता आयज. आनी तुमी जेन्ना एक मनीस एक प्रोफेसर आपल्या बायलेक ऑथरशीप दिता आनी कितें उरला कितें? दिस इज द लिस्ट वॉट अ प्रोफेसर कॅन डू. टायम लिमिट आमकां लेटर बरयला, आमकां लेटर दिला. शी वील टॉक टू द वायस चान्सेलर आनी आमकां तो इंटिमिडेट करता म्हणटा टू मीट द वायस चान्सेलर. ओके.